सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगता मेळ्या संतोष बरे काळजा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोणा मी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सौम्या जेसू ख्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांस तुझ्या अर्गाम दिता रक्तम तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणाका जिवीत दिलाय सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बोळीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता मोगशनो तुमकां सुमेस्तान जेजू बळकाच्या पुंतळथावन माय मोगचो स्वागत या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक ह्या मिसाच्या वेळार ह्यात सकयल ते सांगपाचो तुमी प्रत्येक जावन मागया डेन्झल कुटिनो बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक काळजंतावन अर्गां दिता डेन्झिटा कुटिनो बाळका जेजून केल्ल्या प्रत्येक उपकाराक अर्गां दिता देवादीन इग्नेशियस डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मागतात ॲग्नेस डिसोजा आनी तांचे कुटुंब देवादीन साल्वादोर डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मागता सिसिलिया डिसोजा तशेंच देवादीन सिल्वेस्टर एंड ट्रीजा फुर्टाडो हांच्या आत्म्या खातीर मागता डेन्झल कुटिनो ह्या त्या सांव बराबर आमची त्या सांव सुम्याक भेटोवया आमच्या लागीं मागणी विचारल्या सुमेस्तांचो उगडास काण तांचे पसोती ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागया पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसो भाऊ भयणीनो देवान आमकां फोव केल्ल्या ह्या वर्त्या दिसाक आमी अर्गां दिवया तशेंच आयच्या वांजेलां जेजू दोंगरा वयल्या शिकवणेंत पयलो वांटो जावन 8 बागी असो नियाळ आमकां दिता हाची शिकवण आमकां दिता सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत रावून आपणाक संपूर्ण रितीन समर्पण दिवन जियोंक शिकोवची शिकोवन आमच्या जिणयेक प्रेरण जावन आसा सांतेपणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां प्रेरण दिता पूण जायते फावटी ह्या वाटेन चलोवंक आमी फाटीं सरल्या जर थोडो वेळ मावून रावया सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया सर आमची पातकां वळखून सांगात म्हणे हांव पातकी सरपदता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां बरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या चेवेताक पावूं आमेन सोमिया काकुक सोमिया काकुक Krista kakuka Krista kakuka
देव आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें सावन उपसता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुंस आमच्या मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करूं देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. गिलेयादांतल्या तिश्पेच्या एलिया प्रवाद्यान आहाबाक म्हणलें, सर्बेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सापूत घेवन म्हणटां, हांवें सांगी पर्यान ह्या वर्सांनी जावं दव जावं पावस पडचो ना. उपरांत सर्वेस्परान एलियाक म्हणलें, हांगासो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दानाचे उदेंती कुशीच्या केरीक व्हाळा लागीं लिपोवन राव. तूं त्या व्हाळाचें उदक पियेतलोय आनी तुका काण हाडून दिवंक हांवें कावळ्यांक आज्ञा दिल्या. एलिया भायर सरलो आनी ताणें सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणें केलें. तो वचून जॉर्दानाचे उदेंती कुशीच्या केरीत व्हाळा लागीं रावलो. कावळे ताका सकाळीं आनी सांजेर उंडो आनी मांस हाडून दिताले आनी तो व्हाळांतलें उदक पियेतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुपकार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबान पर्वतांक पळयतां थंय तांव न्हय जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आधार. तो तुजे पांय आदलोंक निसरोंक दिना जावं तुजो राखणो तो केदींच निसचो ना. ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना जेम ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्पर तुका राखता तुका आपले सावळेन दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा देखून दिसाचे तुका वोत लागचें ना तशेंच रातचें सान्नें तुजेर पडचें ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आधार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतालो. तुजो प्राण तो राखून व्हरतालो. सर तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळतालो. आतां आनी सदांकाल तो तुका राखतालो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सामाथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्ताचे सुरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा तें कितलें बागी. सर्गीचें रास तांचें रुदान करतात तीं कितलें बागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितलें बागी
पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी थान येतात ती कितली बागी ती ददोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदवणी भोगतात ती कितली बागी सर्गीचें रास तांचें. म्हजे पासोत तुमकां मान सोसूंक दगदवणी बगोवंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचे राड उडयतात ते आयकूंक मेळटात जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गरसांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्या. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या नदरेंत बागी जावन उरोवंक जेजू आयच्या वांजलांत 8 सुत्रां आमकां दिता. नीज आत्मीक तान बागोवंक आनी जिणेंत शांतीपण आपणावंक जेजून दिवची शिकोवन आज आमी नियाळटा. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजूची पयली शिकोवन 8 बागींची शिकोवन आमी म्हणटा. कोण नीज जावन बागी, कोण संवसारांत संतुश्ट वा समाधानान आसचो व्यक्ती म्हूण आमी सांगीत. संवसारी चिंतपा प्रमाणे कोणा लागीं दुडू भांगार ग्रेस्त काय आसा त्या व्यक्तीक आमी संतोशान आसचो बागी मनीस आमी सांगता. पूण आयच्या वांजलांत जेजू सांगता कोण बागी, कोण संतुश्ट व्यक्ती. सादे बोळे, दुर्बळे, रुदान करतले, कश्ट जातले, दया दाखोवचे, समाधानात शेवचे, निती खातीर झुजचे. मोटव्यान सांगचें तर आपलें उणेपण वळखून संपूर्ण तरान देवाचेर होंदोवन येवचे व्यक्ती बागी म्हूण ह्या 8 बागींच्या शिकवणेंत जेजू आमकां कळीत करता. जेजूच्या उतरांनी सांगचें तर तुमच्यो वाटो म्हज्यो वाटो न्हय, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. असो सारांश आयच्या ह्या शिकवणेंत आमकां स्पश्ट जाता. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जायत्यांक तो दिश्टेक पडटा आनी त्या वेळार जेजून दिल्ली ती शिकवण, जेजून दिल्लो पयलो उल्लेख केल्लो तो पयलो उल्लेख जावन आसा समाधान तुमकां. असलें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकचें ना. तर न्हीच समाधान खंयच्यान ताटापून आसा, तुडवांत वा ग्रेस्तकायेंत, संवसारी जिवितांत. पूण संवसारी जिवितांत सकड आसूनय, दुडू भांगार ग्रेस्तकाय आसूनय दिसान दीस जीवघात करचे व्यक्ती आमकां जायते पळोवंक मेळटात आनी ह्या विशीं आमी जायते आयकता. जेजूच्या शिकवणेचो सगळो सार वा सारांश ह्या 8 बागींच्या शिकवणेंत आसा. सर्ग आपणावंक आमी कितें करूंक जाय? ही शिकवण ह्या मोटव्या शिकवणेंत जेजू आमकां कळीत करता. पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा, दोंगरा वयलो प्रसंग जेजूचें नीज रूप आमकां दाखयता. हें आमकां एक आयडेंटिटी कार्ड आसलें बरी. वांजलांत पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या शिकवणेंत, जेजूच्या मिसा वावरांत 3 प्रमुख दोंगोर आमकां मेळटा. जेजूच्या शिकवणेचो पयलो दोंगोर जावन आसा 8 बागींचो दोंगोर. जेजू पयली शिकवण हांगासर दिता. दुसरो दोंगोर जावन आसा रुपांतराचो दोंगोर. जेजू तेगा शिसांक वयर एका उबार दोंगरार आपोवन व्हरून रुपांतर जाता
आनी थंयसरी शिसांक एक जोगती शिकोवण दिता. आनी तिसरो दोंगोर जावन आसा कल्वारीचो दोंगोर, कश्टांचो दोंगोर. तिनी दोंगोर गरजेचे जावन आसात. जें कितें पयल्या दोंगरार जेजून दिल्ली ती शिकोवण 11च्या दोंगरार ताच्या कश्टा मदें ती शिकोवन जियोंक जेजूक कुरपा आनी सकत धैर्य थंयसर लाभता. कश्ट आमच्या जिणयेचो एक वांटो जावन आसा. कित्याक जेजूची शिकोवन आमी पाळटा. कश्ट थंयसर ना म्हूण न्ही, कश्टाचेर झुजूंक आमकां धैर्य लाभता. कश्टा मदें न्ही संतोश आपणावंक आमी जोडूंक वो संतोश जोडूंक आमी शकता. कश्ट तुमकां येतले पूण सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां लाभतलो म्हूण जेजू ह्या शिकोवणेच्या 11 आमकां कळीत करता. तर आज आमच्या नियाळाक आमच्या जिविताक 3 प्रमुख संगती. पयल्यान पयलें ह्या दिसा आमी आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करया. आमचें चिंताप आनी आमचो वावर वरोवन पळोवया. दुसरें जावन देवान चिंचे बरी, जेजून चिंचे बरी ल्हानविकायेचो शिकोवण आपणाचो करून घेवया. आनी तिसरें जावन संपूर्ण दादोसकाय सोडच्याक पेल्या थंय देवाक पळोवन आनी सेवा करूंक आमी मुखार सरया. ह्या दिसांनी हो अवकाश आमकां जायतो आसा, जायतो लोक कश्टून आसा आनी ह्या मुखांत्र देवाक पळोवन देवाचें आजरपण चलते जिवितांत भोगूंक कुरपा मागया. तसो जेजू क्रिस्त उंड्या आनी वायना रुपार ह्या वेदेर आजर सतना ती कुरपा आमी मागया. आमेन. तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी. गे माता तुजे लागीं पाकेने बागी. गे माता तुजे लागीं पाकेने बागी. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुजे भक्ती करून आमी तुका वमथाव. त्या बलिदानाचेर तुजे दयाळ दृश्ट घाल. हे बेठवणी तुका मानू आनी तुजे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सरकाळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळतुवेर आसलें. ताच्या वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळे रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाखणटा तारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गे तुका जय जय. बापा, खरूच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडोनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर पोवची. तेच परीच्या बंदतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेलच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. बावडतो सोगोट परगतूय तुझ्या कुसामी पुनर्जीवनपणा वोवे तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमचे सोडवंक जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वचीत सोंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सुटल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन सुजे बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जे जेजू होतय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगत घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगत म्हणये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां देवदारका कुलतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजी येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग गुर्तुसा एकामेकाक शांती देवया.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा. सगळ्या मोनांत तुजो उपकार याळटा. अर्गां तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. मागणे आयकताय संतोष लाभयताय. सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. मागणे आयकताय संतोष लाभयताय. सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. अर्गां तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा. सगळ्या मोनांत तुजो उपकार याळटा. अर्गां तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलां थंय जेवण खाण आमच्या पिडेक वोकात. ताजे वरवीं सरपातकांतलें आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप, पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
शिकुनाचे वाटेन सोम्या म्हाका सल कुल्पे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेले काळीजे मोगान तुज्या पेट कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार पळय मोजे करतना दयेन म्हाका तोरा शिगुणाचे वाटेन सोया म्हाका चलय कुल्पे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट मोगान पुताचो वेळ आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां भगिनीचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.